वंदन तुका वैभव बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आयचे दीस आदेवाचें उतर आमकां फावो जाला. जो हांव सोवांजेल 6 अध्याय 30 ते 35 वाक्यां. जॉन चॅप्टर 6 वर्स 30 to 35. ते ताका म्हणाले, तशें जाल्यार आमी पळोवन तुका सत म्हणचें, तूं कसली गुणां करून दाखयताय, कसली करणी तूं करताय. ताणें तांकां सर्गार्थावन उंडो खावंक दिलो म्हूण पवित्र पुस्तकी सांगले प्रमाणे आमच्या पुर्वजांनी आरण्यांत मान्ना केलें नाही. जेजून तांकां जाप दिली, सतत हांव तुमकां सांगता, सर्गीचो उंडो मयजण तुमकां दिवंक ना, बगैर खरो सर्गीचो उंडो म्हजो बाप तुमकां दिता. कित्याक जो सर्गींत हांव देंवता आनी संवसाराक जीव दिता तो देवाचो उंडो. तांणी म्हळें, सायबा, हो उंडो आमकां सदांच दी. जेजून तांकां सांगलें, हांवूच तो जिविताचो उंडो, म्हजे सरसीन येता तो केदीस बुके वचना, म्हाका सत म्हणटा तो केदीस ताणें वचना. देखून हांगा परत जेजू आमकां जिविताचो उंडो म्हणून दाखोवन दिता. आजू मस्तू लोकांक आमी पळयता, आमच्याच पवित्र सभेंत जायत्या लोकांक सक्रामेंता थंय भावार्थ ना, विश्वास ना. जे कितें आमी मेसाच्या बलिदानान जेजूची कूड आमी सेवता, ते उंडोक सेवता आमी, तातूंत जेजूची कूड जाल्या म्हणून भावार्थ ना, विश्वास ना. सवयीच्या बळान कुंभारकान घेतात, सवयीच्या बळान वचून आराधन करतात. पूण नीज जावन हांवें मस्त जाणांक पळयलां म्हज्या जिवितांत, सक्रामेंताक हांव आराधन करता आसतना जायतो लोक त्या सक्रामेंताक घेवन थंय नमस्कार करच्या बदलाक सायडीन खंयचे आमचे इमाज जे आसात थंय वचून जाल्यार नमस्कार करतात. जेजू सक्रामेंतांत खरो नीज आसा म्हणलें समजून काण घेवंक कितलो लोक फाटी आसा पळया. तुमी खंय पळया सक्रामेंत दवरले कडेन जर सायडीन आमचो स्टॅच्यू आसा जाल्यार, इमाज आसा जाल्यार थंय पयले वचून नमस्कार करतात. नीज देव, खरो देव जेजू क्रिस्त उंड्याच्या रुपा काल आमच्या मुखार हजर आसचो मस्त जाणांच्या दोळ्यांक दिश्टीक पडना, पूण स्टॅच्यू आमकां दिश्टीक पडटात, आमी इमेज आमकां दिश्टीक पडटात. पूण आमी पयलें स्थानमान आमी कोणाक दिवचें? सक्रामेंत आसतना थंय सक्रामेंताक मात्र पयलें स्थानमान दिवचें, सक्रामेंताक मात्र आराधन करीचें, सक्रामेंताक मात्र तुवें गौरव दिवचें. आनी थंय दिनासतना तूं दुसऱ्या कालें करता जाल्यार तें कसलें भक्तीपण जावंक पुरो. आमकां आमचें आमचें म्हणलें भक्तीपण आसा. पूण जेजूचे पटला उदार जाल्ले आमी, जेजूची शिकोवन आयकल्ले आमी, कितल्या मापान आज जेजू कुंभारांत हजर आसा, ह्या सक्रामेंतांत हजर आसा म्हणून आमी पातयेवंक फाटीं आसा. समजून काण घेवया मुगाच्या भावा आनी भयणी. देखून संवसारांत येदोळसो सादारण 130 आनी 9 139 सक्रामेंतां जाल्ली अजापां फ्रू जाल्लीं आसात आनी पवित्र सभेन ते एक्सेप्ट केल्ली आसात जायते जाण. आनी देखून सक्रामेंतान जायते अजापांनी अद्भुतां घडल्या. ते मांस आनी रगत जाल्ले जायते, थोड्यांच्या याजकांच्या हातांनी जाल्लें. एक याजक भावार्थ नासतना जर तो कुंभार व्हरून एका पिडेस्ताक येतालो, ताच्या बायबलान दवरून येतालो, थंय मांस आनी रगत जाल्लें. जायतीं घडीतां आसात. तुमी जाल्यार इंटरनेटार वचून युट्यूबार पळया आनी पातया, भावार्थ दवरया, जेजूचेर विश्वास दवरया. देखून केदळा तूं दुबावताय पळय सक्रामेंतान जेजू ना, कुंभारान जेजू ना म्हणून दुबावतना तूं कितें जाय? सकाळ तूं पवित्र सभेतान भायर पडताय, भायर वेताय. कित्याक दुसऱ्यांनी सगळें सतां दी सारकें म्हणून आयकतात, पूण पवित्र सभेची सतां मारून घेवंक आमी फाटीं सरता. देखून मस्त लोक आज पवित्र सभेतान भायर येता, पळयता आमी मस्त लोक. पूण आमकां भावार्थ दिला, आमकां विश्वास दिला, आमच्या हातांत बायबल आसा, सर सांगते आमी शिकयत. देखून जेजू हांगा आज आमकां क्लियर सांगता म्हज्या भावा आनी भयणी. सर्गींत हांव न्हू तुमकां मान्ना खावंक दिल्लें मयजनी, बगार म्हज्या बापान उंडो दिल्लो खावंक. आतां तो उंडो म्हळ्यार जेजूची तो कूड आनी रगत उंडो, आनी आमकां तें रगत आमकां पिवन सावन ताणें दिल्लें जावन आसा म्हणटा. सर्गीचो उंडो म्हजो बाप तुमकां दिता. कित्याक जो सर्गींत हांव देंवता तो संवसाराक जीव दिता. सर्गींत हांव देंवून आयिल्ले संवसाराक एकलोच जेजू क्रिस्त मात्र, दुसरो कोणी सर्गींत हांव देंवून आयिल्ले नात. सर्गींत सोडून गेल्ले मस्त जाणां आसतात, पूण सर्गींत हांव देंवून आयिल्लो एकच व्यक्ती आमकां जाता तो जेजू क्रिस्त. सर्गींत हांव देंवून आयिल्लो. देखून आमी ह्या सर्गींत हांव देंवून आयिल्लो तो उंडो, आनी तो आमकां सस्नेक जिवीत दिता आनी आमकां तांचें संगतपण दिता.
आमी सक्रामेंतान बसता आसतना मागणें करतना ताचें संगतपण आमकां मेळटा. जेन्ना आमी मिसाच्या बलिदानाक वता आनी एवकरिस्तान जेजूक सेवता जाल्यार ताचें संगतपण आमकां मेळटा. तो आमकां सांडून वचना, खंय आमी ताका सांडून गेले म्हणून पळयचें तितलेंच. जर म्हज्या जिवितांत देवाक मान ना, गौरव ना, तर त्या जिवितांत जेजून रावचें जाल्यार कशें. देखून तुज्या जिवितांत देवाचो ताळो आयकोंक प्रयत्न कर. देखून तुका हे संवसाराक धाडला देवा सांगता जियोंक, देवा सांगता रावोंक, देवाची महिमा परगट करूंक. आनी देवान केल्लीं कामांय तुवें ह्या संवसारांत येवन जेजून कितें पुराय केल्लीं ती कामां तुवेंय करयत म्हूण सांगता पवित्र पुस्तक. जर तूं देवा ते एकवटीत आसाय जाल्यार जेन्ना तूं चड आनी चड एवकरिस्त सेवताय, ह्या एवकरिस्ताक मान दिताय आनी आराधन तूं करताय जाल्यार तुजे थंय देवाचे अभिषेक, जेजूचे अभिषेक तुज्या कुडींत देवण येता. जेन्ना तुज्या कुडींत देवाचे अभिषेक, जेजूचे अभिषेक देवण येता आसतना, जेन्ना तुजो देवाचो पवित्र आत्मो तुजे थंय देवण येता आसतना, ह्या म्हजे थंय देवण आसतना म्हज्या कुडींत आसलेली पिडा शिडाय, तुज्या कुडींत आसली पिडा शिडा, तुज्या कुडींत रावोंक साधना कितें ते अभिषेक म्हळ्यार पवित्र आत्म्याचो उजो आमचे थंय देवण येतना आमच्या जिवितांत असले कटेपण, आमच्या जिवितांत असले सगळे निराशपण, सलवणी जावंक पुरो ते पिडा शिडा सगळें भस्मून उडयता, सगळें नाश करून उडयता, आमकां पवित्र करता. देखून आमी देवाच्या राजाची भुरगीं, संवसाराची न्हय. देखून संवसार आमचो तो मोग करिना. देखून आमी संवसाराचो मोग करचो न्ही, आमी देवाचो मोग करया. देवा सांगता जियोंक आमी प्रयत्न करया. देखून आज स्तेफानाचे मरणा विशयी ती आज आमचे पयलें वाचप आमकां अशें सांगता द्या. थंय स्तेफान पळया कडक उलयता, बिलकुल तो भियेना त्या लोकांक. तुमी हट्टी मनशाचे न्हू, पळया तुमची काळजां दारूण जाल्यांत आनी कान दाट जाल्यात. पवित्र आत्म्याक तुमी सदां आड रावतात. ताका पात्रांक हाडला तें, ताका जिवशे मारतात म्हणून गोत्ता जाल्यार तांची सूख तो दाखोवन दिता, धैर्यान सांगता, सोम्याक तो परगट करता. तसलें धैर्य स्तेफानाचें पळया. आनी तो मुखार म्हणटा पळया, तुमच्या पुर्वजांनी केल्लें तशें तुमी करतात. खंयच्याच प्रावाद्याक तुमी सोडला, खंयच्या पुर्वजांनी दूख दिल्लो ना. देवाच्या नितीवन साकराचे येणे फुडें सांगून दिल्ल्या ताच्या दुतांक ताणें जिवेश मारले आनी आतां तुमी ताका पराधीन केलो आनी जिवेश मारलो. जेजूक तुमी तुजे तांकांत गुन्यांवकार करता, मुखार तो सांगता. देवदूता लागचे नियम शास्त्र घेतलेलो तुमीच, ताका आड रावलेले तुमीच म्हणटा. देखून तांचे दांत किरलितात आनी काल्यां करतात, स्तेफानाक भायर शारा भायर व्हरतात आनी फातरायतना जाल्यार सर्गींचे राज उक्तें जाल्लें तो पळयता. मुखार सांगता पळया, पूण पवित्र आत्म्यान भरून स्तेफान सरकार दिश्ट लावन रावलो. तो वळ देवाची महिमा आनी जेजू देवाच्या उजव्याक उबो आसलेलो ताका दिसलो. संवसारांत आसतना ताका दिसलें सर्गींचे राज उक्तें जालें. देखून ताका ते कश्ट सोसूंक कांय प्रॉब्लेम जावनात. ते फातरांचे मार खाता आसतना ताचे कुडीचे हर एक विश्व ते फातरांनी पिठो करतना ताका कितेंच बगोना, कित्याक देवाक पळयता आसलो, पवित्र आत्म्याक पळयलो आसलो, बापाच्या उजवाक अशें बसल्या जेजूक तो पळयता आसलो. देवाची महिमा तो परगट केली ताणें आनी निमाण्या मरणांत ती. पूण थंयत आनी एक आसलो पळय, ताच्या मरणाक सावलाची कबलात आसली आनी ताचे वस्तूर पळय कान सावलाच्या पांयां तळाय दवरले. देखून सावल आसलो पावल परिवर्तन जालो. माडतीरपणाचे ताचे रगत आसा पळय सावलाक परिवर्तन करता, सावलाचें जिवीत परिवर्तन करता. कित्याक स्तेफानाक पात्रयतना ताणें कबलात दिल्ली आनी ताचे वस्तूर ताच्या पांयां तळा दवरले. देखून तो परिवर्तन जालो. देखून माडतीरपण आज आमच्या मलगड्याने पुर्वजांनी कितलें आमच्या खातीर रगत वरिल्या खातीर आज तो भावार्थ अजूनय आमच्या मध्ये जिवंत आसा. देखून तो भावार्थ आमी घट सांबाळून धरया आनी आमी भावार्थान जियेया. एकेदाला स्तेफाना बरी म्हाका आनी तुका साक्ष दिवंक पडची अवकाश आयल्यार आमी भियोवचें नाका. कित्याक सर्वेस्पर देव आमकां राखतलो, सांबाळटलो आनी सर्गींचे वैभव म्हाका आनी तुका पळोवंक दितलो. देखून भियोवचें नाका, धैर्यान आमी सुवार्ता परगट करया आनी जेजूची वळख आमी हर एका मनशा कुळाक आमी दिवया. देखून आज आमी देवाची सकत जेजूची कृपा आनी पवित्र आत्म्याचे बोळ आमी प्रत्येक जावन आमी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसभर तो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचेर सुकलेले आम बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवारा. आमेन. नमान मरिया कृपेन भरलेले समितीचे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जगत जेजो
भगवंती मरिया देवाच्या माय अम्मा बापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदीं तसो आतां आनी सदां सर्वता आमेन. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं बरो दीस मागता.